नमस्कार येवकार तुमकां आमी सगळेच गोंयकार अशें चिंतता की जेन्ना हॉस्पिटल वयता तेन्ना आमी चिंतता की क्लीन आनी हायजिनीक आसचें म्हणून. बट जीएमसी जाल्या उपरांत आमकां भायर पार्किंग दिसता तें म्हणल्यार हांगासर स्क्रॅपाच्यो गाडयो आसा. डिनाच्या तुमी फाटल्यान जी बिल्डींग पळयता ती डीन ऑफिस आनी ह्या डिनाच्या ऑफिसा भायरूच हांगासर नात म्हणल्यार 15 गाडयो आसा. फाटल्यान एक बस पळोवपाक शकता म्हाज्या तुमी. तशेंच हांगासर कारी आसा, सुमो आसा. ह्यो अश्यो 15 गाडयो डिनाच्या ऑफिसा कडेन पडलेल्यो आसा. तशेंच मॉर्गा कडेन ते 2 एम्बुलन्स पडलेले आसा. फाटल्यान मागीर आनी एक बस पडलेली आसा. सो अशा तरेच्यो हांगासर व्हेकल 15च्या वयर हांगा पडलेल्यो आसा. आनी ह्यो पळोवपाक जाल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल हांगासर पार्किंग स्पेस आसा ती युटिलायज करता. त्याच्या भायर पावसा दिसांनी हांगासर मॉस्किटो जावपाचे चान्सीस आशिल्ले. तशेंच आनी दुसरी गजाल आसा ती म्हणल्यार आमी कोलकाता हांगासर डॉक्टराचेर जे असॉल्ट जाले ती केस पळयल्या. आनी हांगासर ज्यो बसी आसा ते क्रायम करपाक सुद्दां यूज करपाक शकता कोणी. कारण ह्यो अश्यो बसी आसा त्यो ओपन बसी आसा. ते बसींची बद्दल दारां ओपन आसा, कारी ओपन आसा. आनी हांगासर कोण लिपोवन सुद्दां रावलो जाल्यार कोण दिश्टी पडचो ना. ताका लागून आमी मागणी करता की डिना कडेन की बेगींतल्या बेगीन ज्यो 15 गाडयो आनी फाटल्यान जे आनी थोड्यो आसा त्यो सगळ्यो गाडयो बेगींतल्या बेगीन काडच्यो, जेणे करून हांगासरली फर्स्ट ऑफ ऑल पार्किंग जी स्पेस आसा ती कमी जातली. आनी जे कोण एंटी सोशल एलिमेंट कितें स्पेस यूज करपाक शकता ते करपाक पावचे ना. ताका लागून ह्यो बेगींतल्या बेगीन जीएमसीन बसी काडच्यो आनी ही प्लेस आसा ती वेकंट करची आनी हे स्क्रॅपाक दिवच्यो. कारण सरकाराचे अशें हें आसा की पॉलिसी आसा की ज्यो 15 वर्सां ज्यो गाडयांक जाल्यार त्यो स्क्रॅप करच्यो. बट ह्यो हांगा पळयत जाल्यार जीएमसी अशेंच पडलेले आसा. आनी त्यो ह्यो जर स्क्रॅपाक दिल्यो जाल्यार तातूंतल्यान तांकां रेवेन्यू येवपाक शकता. सो अशा तरेन जीएमसीन जावं जे हेल्थ मिनिस्टर विश्वनाथन हांच्यांनी बेगींतल्या बेगीन ह्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो स्क्रॅप करच्यो आनी हांगासरली प्लेस आसा ती वेकंट करची. प्रुडंटा खातीर जीएमसी बांबोलीच्यान रुपेश रावत.